आमचे भोमानेस अतुल पंडित कोंकणी पत्रकारितेतले खामो म्हटले जाता तांकां आमी रायट फ्रॉम द इन्सेप्शन ऑफ सुनापरांत तेन्नाच्यान ते तेच्या पयलींच्यान ते आतां पर्यंत ते जर्नलिझम करता. सध्या ते तांणी दिल्ल्या योगदाना खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाता. 1975 सावन साहित्यांतल्यान रुची कोंकणींतल्यान लघुकथा, कविता, निबंध, एकांकी आनी हेर साहित्याची रचना करता आसतना तांणी पत्रकारितेंत बहुमूल्य योगदान दिलें. मडगांवच्या ब्लॅक अँड व्हायट सुनापरांताचे दीस याद काडले जाल्यार अतुल पंडितांचे हासरें मुखामळ दोळ्या मुखार येता. मडगांव ते पणजे सुनापरांताचो प्रवास तांणी पळयला. वट्ट 28 वर्सां सुनापरांतांतल्यान पत्रकारितेची सेवा करून आपलो एक वेगळो ठसो तांणी पत्रकारितेंत उमटायला. सुनापरांता उपरांत गोवा दूत आनी ताचे उपरांत प्रुडंट मिडियाच्या भांगरभूंय दिसाळ्यांत उपसंपादक पदाची जापसालदारकी तांणी सांबाळ्ळ्या. मुद्र राक्षसाचो विनोद जावचो न्हय म्हूण पुराय जतनाय घेतना गोंयच्या पत्रकारितेंत तांणी दिल्ल्या योगदाना खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाता. धन्यवाद अतुल भाऊ. जर्नलिस्ट जोएल आफान्सो, जय नाईक, अतुल पंडित, बबन भगत, नंदेश कांबळी, बाकीचे सगळे पांडुरंग गांवकार, अजय बुवा आणि रेस्ट ऑल सगळ्या जाणांक जे अवॉर्ड फावो जाल्यात त्याय सगळ्यांचे हांव मनापासून खूब खूब अभिनंदन करता. हसती फुला झोलती पाना कितली खुशी